वेलकम बॅक टू अपकमिंग शेफ हेमनेस चॅनल. तर आज स्पेशली सिंबा झाडाचे असून पणस घेऊन येयला. सिंबा बोरसा झाडाचे असपाचे, पपाय झाडाचे न्हू. आता तेशी पणसा झाडाचे वयतलो कितें. चल देव देव बेगीन. चल यो यो बेगीन यो बेगीन यो. गाइस सिंबात सोया कितको वयर वचोन आमगे पणस घेवन येयले चाको करपा. सिंबा थँक्यू आम पणस घेवन येयले म्हणटो. चल या आतां आम चाको करपा. ही मुगेली ग्रॅनीगे रेसिपी जी तेन म्हाका शिकयलोली. आतां तुमच्याय बरें ही रेसिपी शेअर करतलो. हो हिंदुआंगे सारको फेवरेट. चल सिंबा चल या आतां आमी करपा चाको. चल बाय. आता आमी चाको करपा पणस धुयला आनी मागीर तेका आमी कातोताय. ते कातून 2 कुडकी कोन्न ते मागीर 4 कुडकी करपाचे. चार कुडकी जाल म्हणटरी तेगेले मोठे मोठे कुडके कोन्न ते मागीर उकडोंक घालूं जाय. चोय आतां हांव कितको कातोत तो. आतां एशे कोन्न कुडकी जावपा जाय. मागीर आमी उदका मीठ घायला आनी मागीर ते कुडीक केलो ते आमी तितून घायले आनी थोडेशें तेल घायलोलें ते सकयल लागना जावपा. मागीर धाकोन ते आमी उकडले. आतां तेगेली माव काडल्या मागीर ते बरें मॅश करपाचें. कात काडोली आनी ते बरें मॅश कोन्न दवरपाचें. आनी 2 पियाव घेयला, 1 टोमाट घेयला, लसूण, हळदी पिठो, जिरें, काला फुरान, तिकी, मिरयां, मिरसांग आनी सोय हे सगळें आमी आटपाचें. तेच पेस्ट करपाचो. मागीर 1 हांडया आमी तेल घायला. तेल गरम जाल म्हणटरी तितून आमी पियाव घायला. पियावकूय बरो रोस्ट करपाचो जिते मिरसांग कातून घायला. ते बरें रोस्ट जाल म्हणटरी तितून आमी टोमाट कातोलो ती घायले आनी मागीर ते सगळें बरें रोस्ट जाल म्हणटरी ते आम पणसा बारीक हें केलो ते आमी तितून घायला. मागीर तेकाय बरें मिक्स करपाचें. मागीर जे आमी आडेन हाडलो न्हू ते आमी तितून घायला. सगळीं लोक ड्राय कोताय म्हणल्यार आमी आडेन हाडून घायला. तेय बरें मिक्स करपाचें. मागीर तेच आडेना आमी उदक घायला तितून. मागीर साकर घायला, मीठ घायला. तुम जाय तितून तुम चोयन घालाय तुमकां कितू जाय ते. मागीर आमी ते धाकून शिजोवन दवरला आनी हो आमगे चाको रेडी. आतां हांव चाक एन्जॉय कोता. तुमी एन्जॉय करा. लायक शेअर एंड सबस्क्राईब. थँक्स फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय टाटा.